जो जो कितें इन्सिडंट थंय जाला तेजो निशेध आमी करता, हें जावपाक जायना। हेची नोट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणी घेवपाक जाय। कर्नाटकाचो जो बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर आसा तेणी घेवपाक जाय। हेची नोट गोयचो चीफ सेक्रेटरी आसा तेणी घेवपाक जाय। हेची नोट कर्नाटकाचो जो चीफ सेक्रेटरी आसा तेणी घेवपाक जाय। आणि हो मॅटर म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टर आणि होम मिनिस्टर यांच्यानी तो पळोवपाक जाय। इतलें सांगून आणि एक कर्नाटकाक सांगता की तुमची दादागिरी म्हणटा ती बंद करा। आमी त्या स्पॉटाचेर येत रावतले, भरपूर लोक येतले, तुम्ही गोंयांत येता तशें आमी थंयसर येतले आनी चालू उरतले। सो दादागिरी बंद करून जें कितें जाता बरे भशेन जाता, बरे भशेन चल्ला ते बरे भशेनूच चलोवन दिया। आयचो जो लायव्ह व्हिडिओ इतल्याक लागून करता की कर्नाटकाची जी दादागिरी आसा ही दादागिरी कर्नाटकान बंद करची। ती जी सायड आसा ती काय प्रोटेक्टेड सायड न्हू, थंय खंय ट्रेसपास करूं नाका म्हणून बरोवंक ना। सो असलें कांयच नासतना जेन्ना एक कॉमन गोंयकार नाजाल्यार गोंयचो एमएलए थंय वयता वचपाक सोदता जाल्यार तांकां ऑन वॉट बेसीस ते आडयता। तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो एमएलए जावं, तो रुलिंगाचो जावं नाजाल्यार तो ऑपोजिशनाचो जावं, डजंट मॅटर। पूण जेन्ना एक गोंयचो एमएलए एका दुसऱ्या राज्यांत वयता आनी जेन्ना तो दोन एमएलए आसले, दोन एमएलए थंय वयता आपले टिमी घेवन विथ एक एक्सपर्ट, एक गोंयचो आमचो एनवायरमेंटलिस्ट जो कितल्याशाच गव्हर्मेंटाच्या बोर्डान आसा, त्या मनशाक जेन्ना ती सायड पळोवपाक वयता तेन्ना म्हाका दिसना की कर्नाटकाक कितें रायट आसा तांकां आडोवपाक। कर्नाटकान ही जी आपली दादागिरी आसा, ही जी गुंडागिरी आसा ही बंद करपाक जाय। आयज कर्नाटकांतले 5 लाख कन्नडिगा गोंयांत आसात। आयज गोंयकारांनी तांकां वेलकम केलें म्हणून ते गोंयांत आरामात रावतात। वयल्यान गोंयांतूय ते खुबशे कडेन दादागिरी करतात। पुणे आमी केन्नाच गोंयकारांनी तांकां केन्नाच तांकां मारूंक ना, तांकां अशें क्वेश्चन करूंक ना नाजाल्यार तांकां आडोवंक ना। फक्त इलिगेलिटी करता तेन्नाच कोण ना कोण ते क्वेश्चन करताले। पूण कितले फावट कर्नाटकाचे एमएलए मिनिस्टर तेंचे डेलिगेशन गोंयांत येयला, गोंयांत येवन तेंच्यांनी कन्नड भवनाचे डिमांड पासून केल्लो। पूण तांकां कोणें काळे पावटे दाखोवंक ना, तांकां कोणें रस्त्यार आडोवंक ना, नाजाल्यार खंयच्याय गव्हर्मेंट आमच्या ऑफिसरान नाजाल्यार खंयच्याय लोकलान तांकां आडोवंक ना। जेन्ना गोंयकार तुमकां वेलकम करता तेन्ना आमच्या लोकांक, आमच्या कॉमन गोंयकारांक नाजाल्यार आमच्या एमएलएक तुमी वेलकम करपाक तुमकां जाता कितें? आनी जर तुमी काय रॉंग करिना, जर तुमी काय थंयसर म्हादेच्या ते बेजिनान जर काय रॉंग करूंक ना जाल्यार कोणें वचून थंयसर कितें पयलें इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? आमी आयज कितें जें घडला, जो 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 कितें इन्सिडंट थंय जाला तेजो निशेध आमी करता, हें जावपाक जायना। हेची नोट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणी घेवपाक जाय। कर्नाटकाचो जो बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर आसा तेणी घेवपाक जाय। हेची नोट गोयचो चीफ सेक्रेटरी आसा तेणी घेवपाक जाय। हेची नोट कर्नाटकाचो जो चीफ सेक्रेटरी आसा तेणी घेवपाक जाय। आणि हो मॅटर म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टर आणि होम मिनिस्टर यांच्यानी तो पळोवपाक जाय। आयज जेन्ना तुम्ही सांगता, तुम्ही म्हणटा की इंडियन कोणूय खंयसर वचपाक शकता, जाल्यार आमचे 2 एमएलए, गोंयचे 2 एमएलए आनी तेचे वांगडी ते थंय जर गेले जाल्यार हितून चूक कितें आसली? तांकां इतलो थंय वचपाक त्रास कित्याक काडचो पडलो? फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवांस वयतली, आमी खंयचो डेलिगेशन घेवन वयतले, फाल्यां आमकांय तुमी आडयतले, फाल्यां आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी वचपाक सोदतले नाजाल्यार कॉमन सिटीजन वचपाक सोदतले, एनजीओ वचपाक सोदतले, कित्याक आतां तेजे अवेरनेस जायत रावतले। सो त्या सायडीचेर कितलेशेच गोंयकार वचपाक सोदतले। सो प्रत्येक जाणांक तुमी आडयतले, प्रत्येक जाणांक तुमी तुमची दादागिरी करून दाखयतले। सो एवरी टायम कर्नाटकाची दादागिरी आमी कित्याक सोंसपाची? आमचे जे एमएलए गोंयच्यान गेल्ले ते कितें पाकिस्तानाच्यान येवंक नासले जे तांकां
एरिया आसा ती प्रोटेक्टेड नासली, थंयसर एंट्री पास काय नाका आसलो वचपाक. सो हे गजाली रिपीट जावचे न्हू, हे दोनाय स्टेटीच्या चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरीने पळोवपाक जाय. आणि जर हे अशें चलत रावले जाल्यार गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान तेंच्या चीफ मिनिस्टराक बरोवन आमच्या गोंयच्यान तांकां प्रोटेक्शन दिवन हाडपाक जाय. कित्याक ती जे लोकेशन आसा ज्या जाग्याचेर हे सगळें घडलां ते पळोवपाक सगळ्यांक रायट आसा. इंडियेन आमकां खंयसरूय वचपाक आमकां रायट आसा. आमी जर थंय जर घर बांदपाक नाल्यार गाडो घालपाक नाल्यार इलिगल कितें करपाक ना ती लँड आमच्या नांवार करपाक 140 नांव आमी तें करपाक आमी थंय वचना. हे कर्नाटकान नोट करचें. आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आम आदमी पार्टीन सांगपाक सोदता की आयज जें कितें घडलां तुमच्या वांगडा जें घडलां हे तुमी तुमचे नॅशनल लिडर आसतलो तुमचो अरविंद केजरीवाल आसतलो तेच्या मेरेन ही गजाल पावया. तुमच्या कर्नाटक स्टेटचे जे कोण लिडर्स आसतले थंयचो जो प्रेसिडेंट आसतलो गव्हर्नर आसतलो तेच्या मेरेन ही मेसेज पावया. आनी हेजें क्लॅरिफिकेशन घ्या की तुमकां थंय कित्याक हाडयलें आनी तुमकां जें हाडयलां ते कंडेम तुमच्या पार्टी लेवलाचेर जावपाक जाय आनी तुमच्या थंयचे स्टेट जे युनिट आसा तेंच्या कडल्यान जावपाक जाय. कित्याक तुमकां थंय आयज वचपाक हाडयलें हो अपमान तुमचोच न्हू, हो अपमान आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचो आसा, प्रत्येक गोंयच्या मनशाचो आसा. कित्याक हितून सगळेच एमएलए नासले, कॉमन मनीसूय आसले. इतलेंच सांगून आनी एक कर्नाटकाक सांगता की तुमची दादागिरी म्हणटा ती बंद करा. आमी त्या स्पॉटाचेर येत रावतले, भरपूर लोक येतले, तुमी गोंयांत येता तशें आमी थंयसर येतले आनी चालू उरतले. सो दादागिरी बंद करून जें कितें जाता बरे भशेन जाता, बरे भशेन चल्ला ते बरे भशेनूच चलोवन दिया.